असे मुखेल सरगम आसात तांकांय तुकाराची मानवंदना खरोखरच ही वास्तू परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम आमी केलां. फक्त भिंती उब्यो आशिल्ल्यो म्हटल्यार जाता, त्या भिंतींक परत एकदा आसा तसो बरें स्वरूप दिवपाचें काम आमी केलां. ह्या किल्ल्याचो जर म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता इतक्याच खातीर, कारण ह्या किल्लो बांदलेलो कोणी तर 1701 म्हणजे 17व्या शतकात खेम सावंत भोसले हांच्यांनी हो किल्लो बांदलेलो. आनी हांव भाग्यवान इतक्याकूच समजता, म्हजेंय सरनेम खंय तरी सावंत आसा, सो दॅट डेफिनेटली आय एम नॉट द रिलेटीव ऑफ दॅट, बट खेम सावंत भोसले जे आतांचे राजा आसात तांकां हांव पर्सनली सावंतवाडीत मेळ्ळां, तांच्या राजवाड्याचेर मेळ्ळां. म्हणजे आफ्टर द 3 जनरेशन तांकां तें नांव आतां मेळ्ळां, म्हणजे म्हणटा तशें 3 काय 4 जनरेशनां तेंची जावन गेली, पण आतां परत एकदा खेम सावंत भोसले आसात तांकां हांव प्रत्यक्ष मेळ्ळां. तांच्या राजवाड्याचेरूय वचून येयलां. सावंतवाडी तांचो राजवाडोय आसा. ओके. आनी योगायोगात की हांव अशें म्हणटा की हांव आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो आनी म्हजेच हस्ते परत एकदा हो किल्लो पुनर्निर्माण जावपाचो आशिल्लो, तो लोकार्पण जावपाचो आशिल्लो. हें भाग्य साखळेकारांच्या लोकांच्या वतीन म्हाका मेळ्ळें, हें म्हजें भाग्य आसा. सरकार हें सातत्यान काम करता. तुमी जर पळयशात गोंयांत आशिल्ले 14 फोर्ट, 14 फोर्टाची चित्रां आमी भितर लायल्या. भितरले 3 ते 4 फोर्ट रिनोवेट करपाचें उरलां. म्हणजे ते रिनोवेट करपा खातीर हांव थोड्याच दिसाच्या भितर ताजें रिनोवेशन सुरवात जातलें. म्हणजे गोंय हें फक्त बीच, चर्चीस आनी टेम्पल इतक्या पुरतेंच नाशिल्लें, तर गोंय हाजें योग्य त्या फोर्टा खातीर सुद्दां वळखलें वचचें, हेच्या खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. हांव परत एकदा म्हणजे ऐतिहासीक वास्तूचें स्वरूप येवपाक जाय म्हणून आमी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आनी इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन सेंटर हाजी 2 सेंटरां ह्या किल्ल्यान सुरवात करता. इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर विच इज एन आर्ट एंड कल्चर सेंटर, जांचें ऑफिस सद्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्यान चलता. म्हणजे हांगासले ते दिवपाचें मागीर सुरू कर, बाबा बंद कर. तर हांगासली कला जोपासून उरपाक जाय, हांगासलो इतिहास लोकांक कळपाक जाय म्हणून हें सेंटर काम करता. ताजें एक ऑफिस हांगासर सुरू जातलें. आनी दुसरें ऑफिस नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जे केंद्र सरकाराचे डिपार्टमेंट आहा तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्या की आमचें ऑफिस हांगा तुमी सुरू करात, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक हें नाटक म्हणजे कितें हें शिकपाकूय मेळटलें. आनी दर वर्साक एक कोंकणी नाटक किंवा मराठी नाटक हें तयार करपाक मेळटलें. इतको व्हडलो स्कोप आसा. म्हटल्यार ह्या वास्तूक आमी खंय तरी हातभार लावपाक पावली, काम करतना आमी पळोवपाक पावली. हेच्या खातीर आमी खरेंच सीएम सराचे निवासता आणि म्हजे सोडेपे सेवागार दोतोर सदांच स्वयंपूर्ण म्हणटा आनी बायलांक सुद्दां चान्स दिता. तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की हे जे वास्तूचे रेनोवेशन आसा पळय ताजो जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले पळय लेडी डायस म्हणून तेंच्या हातांत दादलो सत्कार, तेणें इतलो मन लावन हांगा काम केलां अंडर द डायरेक्टर सर फळदेसाय. खरेंच ताजी तोखणाय आनी ताजी स्वताहून दोतोर येवन सदांच हांगासर म्हाज्या कडसून फोना वचून अपडेट घेताले खंय कितें पावलां. दोतोरांचे आयडियाज आसताले आनी शी वॉज फॉलोईंग इट. तेच्या खातीर खूब बरें दिसता. खुबशीं आसा आनी ती सांबाळप आयची गरज आसा आनी आमी सगळ्यांक ती सांबाळपाक मुखार करूंक जाय, फुडें सरपाक जाय, जेणे करून ती आमची फुडली जनरेशनान उरतली. आयचो कार्यक्रम जो आसा तो इनॉग्रेशन ऑफ द रिस्टोर्ड फोर्ट ऑफ सांखळी. रिस्टोरेशन, रिनोवेशन, कन्झर्वेशन करून हो सांखळी फोर्ट जो किल्लो तुमी पळयतात त्या किल्ल्याचें खास उद्घाटन आसा. आनी ह्या सुवाळ्याक आमचे मदती आसा. फोर्ट पयलीं कांय जाणांक कळयलो आसतलो कितें आशिल्लो आनी आतां कितें जालो तो. हाजी सगळी क्रेडीट वता दोतोराक, कित्याक काय म्हळ्यार तांणी हें पळयलें आनी हाजी रिस्टोरेशन करया म्हणून तांची संकल्पना 2020 म्हणल्यार आतां 19-20 आनी त्या प्रमाणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजीन ताजें काम हातांत घेतलें. आनी एक सांगीन दिसता म्हाका की हांव आर्किओलॉजीन काम करता आसतना हें काम आनी बाकीचें काम मातशें वेगळें आसता. एक नवी वास्तू बांदपाक इजी, जमीनदोस्त करप सगळ्यांनी बांदप. हांगा कितें आसता, रिस्टोरेशन प्रोसेस म्हळ्यार हळू करचो पडटा. एक झाड सुद्दां काडलें न्ही, पयलीं कितें आसता ताका इलेक्शन काम आसता, तें काडटकच मागीर आनी कितें दिसता. तातूंत एक्सप्लोरेशन म्हणून एक प्रकार आसता. म्हणजे
हांगा सुद्दां हातूंत जर माती आसा ती भायर उडोवंक मेळना. ती माती सुद्दां करता आसतना आमकां कॅनन बॉल मेळ्ळे भितर. एक पुरातन वस्तू सुद्दां मेळ्ळी न्ही, ग्लास, दिवली, पणटी, ती सुद्दां ताका व्हॅल्यू आसता खूब. सो सांबाळून करची पडटा. सो रिस्टोरेशन हो प्रोसेस, आनी हो प्रोसेस ज्या नॉर्म्स दिल्ले आसतात आर्किओलॉजीचे त्या नॉर्म्सा प्रमाणे करची पडटात. मॅडम आयज रिनोवेट जाता फोर्ट आनी हो फोर्ट रिनोवेट करपाक तुमची खूब मेहनत आसा. तुमी हांगा लक्ष दिलें. कितें हांगासर तुमी केलें फोर्ट रिनोवेट करतना? वेल हो फोर्ट आतां आमी स्टार्ट केल्लो 2021. देन बिफोर दॅट वॉज कमिशन जाल्लो तो, बिकॉज कोवीड जालें. मागीर काम परतून बंद उरलें आनी मागीर परतून स्टार्ट केलें. हिंगा येयले तेन्ना कांयच नासलें. तर बेजिकली तुमी पळयता तें आतां इज अ फुली रिस्टोर्ड स्ट्रक्चर. आमी केन्ना येयल्लीं तेन्ना दीस प्लेस वॉज इन रुइन्स म्हणटा तशें. एज अ रूफ का कॉलेप्स जालेले, वॉल्स वा नासले. ओके, बेस्टियन आसलो तो हाफ कॉलेप्स जालेलो. सो फ्रॉम देर टू आतां कितें दिसता दॅट इज अ ह्यूज डिफरन्स. तर हय आमकां टायम लागलो भरपूर, बट इट हॅज बीन अ ग्रेट लर्निंग म्हाका पासून. जर आमी ह्या किल्ल्याक आतां इट्स रिस्टोर्ड ट्रेडिशनली, म्हणजे सिमेंटाचो ऑलमोस्ट झिरो यूज जालो. सो मेन इनग्रिडियंट आमचो लायम, चुनो. चुन्यान सगळें जालां. चुन्यान कॉंक्रीट, चुन्याचो कॉंक्रीट, चुन्याचो प्लास्टर, चुन्याचो फिनीश, आनी येस, सो एवरीथींग इज नॅचरल. पूण आमी तुवें स्टार्टिंगचे स्ट्रक्चर पळयल्ले, सुरवाती केल्ले ना. इट वॉज द ओल्ड, म्हणजे त्या टायमा वयले आसतले, ते स्टोन्स आसतले तशें आसतले. पूण लायक दॅट करपाक तुमी कितें मेहनत जाली? सर तेन्नाचो स्ट्रक्चर आसलो न्हू, आमी तोच रेप्लिकेट केलो. कांयच चेंज जावंक ना. ओके, ओल्ड बिल्डींग आहा तेकाच आमी कितें म्हणटा रिनफोर्स केला. हेका आमकां स्पेशल स्टोन धाडले आमी मालवणसान, बिकॉज आमकां ते तितली बीग सायज स्टोन यूज करूंक जाय आसले. तर दीस वॉल्स आर बीग, 120 फूट भिंती आहा. सो अरावंड 50 सेंटीमिटराचे आमकां स्टोन जाय आसले, 50-60 सेंटीमिटर. ओके, ते स्टोन आमी स्पेशली सोर्स करून हाडटा. आनी ती क्वॉलिटी म्हणजे तेन्नाचे फातर सारके कडक घट. ओके, दॅट्स द रिजन वाय आजून पासून इट्स स्टँडींग, नो. And we want this to stand for another few more years. So that's the reason why we have sourced out. We have sourced out the best material possible. Okay. But and basically to bring it to the same. Restore म्हणजे almost keep the same thing and just strengthening of the area. Feature wise, something same, old structure. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट अ कार बुक करें? ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट अ बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट अ कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.